आज जो उपक्रम राबयल्लो हा तो खऱ्यांनीच अभिनंदनाक पात्र हा। जसे डॉक्टरान सांगले, कविता कांदोळकरान सांगले, बाकीच्यांनी म्हटले की रक्तदान हे श्रेष्ठ दान। रक्तदाना फाटसून एकल्यान रगत दिवप म्हणजे कितल्याशाच लोकांचे आमी लायफ सेव्ह करप। ज्या ज्या टायमार खूब फावटी आमी त्या दिसा एक बैठक घेतलेली, अशें डिस्कस करताले, तितून आमकां अशें दिसून येयलें की थोडेशे भुरगे यंगस्टर जे आहा हे रगत दिवपाक खंय तरी हेजिटेट जाता, खंय तरी भियेता। हाचें कारण कितेंय आसूंक शकता, वेगळे वेगळे आसूंक शकता, पूण रगत दिवपाक खंयच भिवंक फावना। फाल्यां आमचेच फॅमिलीचेर केन्ना कसले अपशरण उप्रासता, त्या टायमार आमी हांगासर थंयसर कोणा कडेन कार्ड आहा, कोण रगत दितलो अशें म्हणून आख्ख्या आयज सोशल मिडिया गोंयभर तेज्यो मॅसेजी सर्क्युलेट जाता रगत सोदपाक लागून। हेका लागून फाल्यां ही परिस्थिती कोणायचेर येवंक शकता। जाता तितल्या युवकांनी रक्त दिवंक, रक्तदान करपाक फुडें सरपाक जाय। तेच भाशेन आयज गोंयान कांय न्हू म्हटल्यार गोंयाची मेजर जनता, मेजर जी जनसंख्या आहा, उणे उणे मोर देन 10% लोक जे आहा हे कोविड पिडेक उप्रासलेले आहा, कोविड पिडा लागून गेल्ली आहा। जो व्हायरस जो आहा हो लागून गेल्लो आहा, पॉझिटिव्ह जी रेट आहा मोर देन 10% गोंयच्या पॉप्युलेशनाक ही जावन गेल्ली आहा। आनी एक फावट कोविड पॉझिटिव्ह जावन बरो जाल्या उपरांत जर ते आमी रक्त दिवप म्हणजे प्लाझ्मा दान म्हणटात आमी तेका, प्लाझ्मा जाय म्हणटा केन्नाय मॅसेज येता। खुबश्या लोकांक आमकां खबरूच ना प्लाझ्मा म्हणजे कितें। कोविड पॉझिटिव्ह जावन एक 2 ते 3 महिने भितर हांव कडेक चुकीचे उलयताले, डॉक्टर आहा करेक्ट करतली, 3 महिने मेरेन जो रक्तदान करता तेकाच आमी म्हाका दिसता प्लाझ्मा दान म्हणटात। ह्या प्लाझ्मा दानान जो पेशंट आयज बांबोळे आसत किंवा बाकीच्या हॉस्पिटलांनी आसत तेजे आमी लायफ वाटोवंक शकता, तेका बरो जावपाक आमी मदत करूंक शकता। प्लाझ्मा दान म्हणजे कितें तरी बोन मेरो काडटा भितरसून अशें ना, सेम एज अ ब्लड डोनेट। आनी हे कोण पॉझिटिव्ह फाल्यां पर्टिक्युलर मनीस पॉझिटिव्ह जाल्लो आहा आनी तो रगत दिवपाचो इच्छूक आहा जाल्यार तो अमूक दिसांनी, म्हाका दिसता 14 दिसांनी वो 28 दिसांनी कितें तरी दिवपाक शकता। वॅक्सिन घेतलेलो भुरगो आसत जाल्यार 14 दिसांनी ब्लड डोनेट करपाक शकता। ह्यो नाका जाल्ल्यो ज्यो गोश्टी आमचे तकलेन भरलेले आहा, हेका म्हणटा आमी व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटी। सद्या व्हॉट्सएपाचेर ज्यो मॅसेजी सर्क्युलेट जाता, फाटीं हांव सुद्दां भियालो कित्याक हांवें दोनूय वॅक्सिन घेतलेली आहा। आनी कोणी तरी एक मॅसेज घातली ग्रुपार खंयच्या तरी की दोनूय वॅक्सिन घेतल्या तो 2 वर्सांनी मरतलो। ह्यो व्हॉट्सएप युनिव्हर्सिटी भितरले भायर सरत प्रत्यक्ष लायफान कितें घडटात आमच्या भारत देशान आनी संवसारभर डॉक्टर्स आहा, सायंटिस्ट आहा, WHO आहा, भारताचे बरे बरे वैज्ञानीक आहात, हेंचे सल्ले आयकात, डॉक्टरांचे सल्ले आयकात। तुमच्या भितर ठरोव नाकात की हांव शाणो, हांव कितें तरी सांगता तेच तुमी आयकपाक जाय अशें कांय ना। आतां सुद्दां जर म्हजी कितें चुकी जाल्ली आहा, तुमी डॉक्टर हांगा आहात, जायते डॉक्टराचे वांगडी आहात, ह्या बद्दल तुमची शंका व बाकीच्यो गोश्टी आहा ह्यो तुमी तेंचे कडेन डिस्कस करपाक शकतात। ह्यो करपाक जाय जेणे करून आमी जे अपप्रचार नाका जाल्ल्यो गोश्टी, खास करून तुमकां इच्छा आहा सरकाराच्या बद्दल कितें तरी नाका जाल्ले उलोवपाचे उलयात, नो प्रॉब्लम, पूण मेडिकलाच्या बद्दल, डॉक्टरांच्या बद्दल वायट उलोवप ना अशें म्हाका तरी दिसता। रक्तदानाचे कितें महत्व आसा? मनशाच्या शरिरान 3 ते 5 लिटर रक्त आसता, पण आमी डोनेट करतना फक्त आमी 350 किंवा 450 ml काडटा। सो जो कोण डोनेट करता तेका व्हडलेशे कांय फरक पडना, पण एक बाटली रक्तान आमी 3 कॉम्पोनंट रिपेर करूं शकता आनी 3 लोकांचो जीव वाचूं शकता। आनी जो कोण रक्त दिता तेकाय भरपूर फायदे आसा। जो कोण रेग्युलर डोनर आसा म्हणजे एवरी 3 महिन्यांनी किंवा 4 महिन्यांनी रक्त दिता तेजे काळजाचे हेल्थ बरें उरता, हार्ट अटॅक येवपाचे चान्सीस कमी जाता, लिव्हराचे हेल्थ बरें उरता। आनी जर शरिरान एक्स्ट्रा आयर्न आसा तो एक्स्ट्रा आयर्न डोनेट केल्या उपरांत तेची मात्रा कमी जाता। सो ऑल इन ऑल रक्तदान करपाचे फायदोच फायदो आसा, कांय नुकसान ना। सो म्हाजी मागणी आसा की युवांनी चडांत चड फुडें येवचें आनी रक्तदान करचें।